गोवा सुरक्षा मंचान मांद्रे मतदारसंघा खातीर शेनवारा आपलो जाहीरनामो जाहीर केलो। गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार स्वरूप जयदेव नाईक हांणी मांद्रेच्या कार्यालयान हो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांबरोबर चर्चा करून हो जाहीरनामो जो आसा हो सगळ्यांच्या विचारांनी जो आसा तो ठरयलेलो आसा आणि घेतलेलो आसा। एक बरी तयारी मांद्रे मतदारसंघाची समिती कमिटी जी आसा त्याचे कार्यकर्ते यांच्यानी ह्या इलेक्शना खातीर जबरदस्त मेहनत जी आसा ती हांगासर घेतलेली आसा आणि ही मेहनत कार्यकर्त्यांनी आपल्या स्वार्था खातीर न घेता गोंयच्या राजकारणान जे आयज जे इबाडलेले आसा, घाण जाल्लेली आसा राजकारणान, ते शुद्ध राजकारण करपाक जाय। गोवा सुरक्षा मंच शुद्ध राजकारणाकडे अशी एक आमची टॅगलायन आसा, गो सुम शुद्ध राजकारणाकडे। आणि एक शुद्ध उमेदवार हो माननीय सुभाष वेलिंगकर सरांनी ह्या मांद्रे मतदारसंघात स्वरूप जयदेव नाईक हो दिल्लेलो आसा। पाले, हरमल, मोर्जी, बिरनोडा, तुवे आज तुवे चालू आसा, इतले गांव आमचे कवर जाले आणि सगळ्यांक बरो रिस्पॉन्स आसा। प्रत्येक जाण सांगता की बदल घडोवपा जाय, हे जे उडके मारता हे सायडीसून ते सायडीन, जे आमी 16,000 आमी मतां दिली एका आमदाराक निवडून, ताणें विश्वासघात केलो आणि आमचेर परत इलेक्शन हाडले। आमकां आनी परत इलेक्शन नाका, आमकां कोण दुसरो जाय। सो तूं फुडें चल्ला, बरें जालें, आमी आसा तुमच्या वांगडा। सगळ्यांक पयली समस्या सांगतात उदकाची। बाबा रे आमकां उदक ना रे, कोणूच आमकां विचारना तुमची समस्या कितें, ते सांगतात वयल्यान। आमची उदकाची समस्या फर्स्ट उदक जाय म्हणटात ते। दुसरे म्हणटात नोकरी आमकां फक्त म्हणटा येतात आमदार आणि जॉब लेटर्स दितात, सगळ्यांक जॉब लेटर्स दिले म्हणटा, पण नोकऱ्यो ना म्हणटात। हे दोन महत्वाचे मुद्दे सगळ्यांकडे आसात मागणे, की उदक आणि नोकरी। तुम्ही कशा पद्धतीन त्याचेर सोल्युशन काडटले? आमी चडशा जागांचेर पळयले उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, पण तो सॉल्व करपाक एक प्लान जाय, की बाबा थंय एक तळे आसा आनी कितें आसा, आमकां पयशान उदक काडपाची गरज ना। तळी आसा ती जर बरी डेव्हलप केली, ते उदक सगळ्यांक मेळोंक शकता। तुवें आमी फिरताले फाटी, ते सांगताले की आमचे जर ते तळ्याचे उदक जर यूज केले तर आख्ख्या गांवाक पावूंक शकता। पण तुवें प्रॉब्लेम आसा उदकाचो, पण थंय पळयना की बाबा हे उदक आमी पावोंक शकता। ते खंय तरी हाडटा ते देवाक खबर, 2 दिसांनी पावता, 4 दिसांनी पावता। सो जे नैसर्गिक आसा उदक ते वापरूंक शकता आमी। तुमचे अंदाजे जितच्या खातीर कितली मतां तुम्ही कवर केलेली आसा? अजून आमचे गांव कंप्लीट जावना। मांद्रे सारको व्हडलो गांव जंय मतां मेजॉरिटीन आसा तो कवर जावना, आनी तो आमचो गांव मेन आसा। आनी तो आमी लास्टाक कित्याक दवरला की तो आमचो सारको मेन गांव आसा, जंय आमकां सगळे लोक फॉर आसात, एक 80%। दुसरो आसा आमचो हरमल आणि तिसरो आसा मोर्जी म्हणटात की आयज हाका ना ताका तिसरो कोण तरी पर्याय जाय। सो जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना कळ्ळें की तिसरो पर्याय हो गोवा सुरक्षा मंच आमी दिवंक शकतात। आनी आयज थंय चर्चाय चल्ल्या की हय गोवा सुरक्षा मंच आसा, आमकां पयलो नाका दुसरो नाका, गोवा सुरक्षा मंच। कितली कवर म्हणजे कितली पडटली अशी तुमची इच्छा? होपिंग फॉर 10,000 इफ आमकां पडपाकूच जाय, कित्याक लोक वाजयल्यात सगळ्यांक आणि चेंज करपाक तांकां गोवा सुरक्षा मंच हो एक ऑप्शन मेळ्ळा। सो वी विल गेटिंग 10,000 वोट्स।